नमस्कार. आयच्या ह्या डिबेटीच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो आमचो विशय असो आसा जाचेर म्हाका दिसता डिबेट जावपाची गरज ना, पण प्रत्येक गोंयकारान खोलायेन मनांतल्यान चिंतपाची गरज आसा. आनी तो विशय म्हळ्यार एक्सिडेंटांचो. आनी ज्या रितीन एक्सिडेंट जातात, ज्या एज ग्रुपांतले भुरगे तांचो जीव आमच्या रस्त्याचेर वता, हाजे फाटलीं कारणां कितें आनी आमी कितें करपाक शकतात. फक्त सरकार म्हणून न्ही, एक समाज म्हणूनय आमी कितें करपाक शकतात, खंय चुकता आनी खंयचे वाटेन वचपाचें, ह्या विशयाचेर आमी आज भासाभास करतात. दोन मानेस्त आसा स्टुडियो भितर. दोन अशा संस्थांचे प्रतिनिधी आसात जांणी रोड सेफ्टीच्या विशयाचेर खूब काम केलां, कितलींशींच वर्सां काम केलां. ते ह्या विशया कडेन कशें पळयतात तें जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. पयलीं आसात म्हणजे बरोबर गोवा रोड सेफ्टी फोरमाचे अध्यक्ष दिलीप बाब नायक. दिलीप बाब, वेलकम. दुसरे आसात बरोबर मार्गाचे मेंबर सेक्रेटरी. मार्ग ही संस्था जी फाटली कितलींशींच दशकां गोंया भितर रोड सेफ्टीचें काम करता, अनंत अग्नी सर. सर वेलकम. हांव दिलीप बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. फाटल्या ह्या 8-10 दिसां भितर जर इतले एक्सिडेंट जाल्यात, आमचे तरणाटे भुरगे आमी पळयल्यात रस्त्याचेर, तांचो जीव कसो वता. हांव स्टॅटिस्टिक्सां भितर वतना एकाच कारणां खातीर, कारण आमी खुबशी स्टॅटिस्टिक्स लोकांक दिली आनी तातूंतल्यान कितें जालां तेंय आमी पळयलां. कितें चुकता आमचें आनी खंयचे वाटेन वचपाचें? प्रमोद बाब, आमी जेन्ना रोड एक्सिडेंटाचेर उलयता न्ही, तेन्ना हो एक डीप सब्जेक्ट आसा. तेतून एक आमी वयल्या वयर पळोवन हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. हो स्टार्ट जाता खंयच्यान जाल्यार ड्रायवींग लायसन जेन्ना भुरगे आमी लोक ड्रायवींग लायसन घेता थंयच्यान स्टार्ट जाता. थंयच्यानूच हो हेजे कडेन एक लायट लीप पयल्लें जाता. कशें तरी लायसन मेळप आनी रस्त्यार कशें तरी चलप गाडी एक स्टार्ट मारली गाडी रस्त्यार आपले आपूण चलता. ताका रुल्स आसा वेगळे वेगळे, तेतून ते रूल फॉलो करपाक जाय. आनी हो कितलो खोल विशय आसा हेजेर कोणें पळोवंकूच ना. आनी हो जालो हो एक लायसनाचो. म्हणजे रोड सेफ्टीच्या बद्दल एक वेल नोन फॉर्म्युला दिल्लो, 4 E's म्हणून फॉर्म्युला. तेतून एज्युकेशन, इंजिनियरींग, एनफोर्समेंट आनी एमर्जन्सी केअर अशे 4 गोश्टी सांगल्ल्यो. आनी ह्यो 4 गोश्टी जर ह्यो वापरल्यो जाल्यार एक्सिडेंट 50% कमी जावपाक शकता. तर हो जालो एक लायसनाचो एज्युकेशन भाग. तुमी दुसरें वचून पळयशीत जाल्यार इंजिनियरींग, तर इंजिनियरींग आमचें सामकें बाबत आसा. ती इंजिनियरूय सिरियस ना. एके वटेन लोक रस्त्यार गाडयो चलोवपी सिरियस ना, दुसरे वटेन रस्तो करपी सिरियस ना. ह्या दोनूय गोश्टी तर सारक्यो सिरियसनस येत जाल्यार कितल्याशाच रस्त्या वयले अपघात कमी जातले. अनुभव तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? कारण विशय असो आसा की मार्गान भरपूर मोहिमो राबयल्यात इतलीं वर्सां. सरकारा बरोबरय काम केलां, इंडिपेंडंटली काम केलां. तरी आसतना तुमकां ऑन ग्रावंड फरक पडला असो दिसता? आनी जर पडलो ना जाल्यार कित्याक पडलो ना? ऑनलायन फरक पडलो ना असो दिसता. कारण तुवें जरी सुरवातेक म्हणलें की आमी स्टॅटिस्टिक्सा कडेन वचपाक नाका आनी खऱ्यांनीच वचपाक नाकाय बी. पूण जालें जाल्यार अपघातांची जी संख्या आसा फाटलीं 5-10 वर्सां जर पळयली आमी जाल्यार ती कमी जाल्ली ना, ती तशीच आसा. आनी दुर्दैवान तुवें सांगलां त्या प्रमाणे 20-25-30 वर्सांचे पिरायेचे तरणाटे संवसाराक अंतरतात रस्त्याचेर अपघातांतल्यान. म्हाका दिसता जी मानसिकताय आसा समाजाची ती बदल्ल्या. आनीक अशा विशया कडेन गंभीरतायेन पळोवपाचें आमी पळयनात. कोविडाचो पिरियड आयलो आनी कितलेशेच लोक संवसाराक अंतरले कोविडाक लागून. कॅन्सराक लागून संवसाराक अंतरतात. पूण ताजे परस सुद्दां भयानक जें आसा तें रस्त्या वयली अपघाती मरणां. कारण हातूंत भितर एक कांय खिणां भितर सहजपणान अशे लोक 300-350 येदे आसा गोंया भितर. सो लोकांची मानसिकताय जी आसा ती बदल्ल्या. आनी अशा विशया कडेन गंभीरतायेन पळोवप आनीक फायनली जीव म्हजो वतलो न्ही म्हणटकीर हे हांव जबाबदार आसा, म्हजो जीव ह्या तरेंतल्यान पळोवपाची वृत्ती लोकां मदीं कमी जावपाक लागल्या. थोडोसो संयम कमी जावपाक लागला. पाशेंस जाका आमी म्हणटात तें कमी जावपाक लागलां. आनी हाका लागून अपघात जायत आसात. लोकांची मानसिकताय बदलपाची गरज आसा. पण सर एक गजाल मुद्दा विचारची आसा की जिवा कडेन खेळ करप. जनरली आमी म्हणटात की जिवाक आमी भितात म्हणून. ह्या बाबतींत आमी जिवाक कित्याक भिनात? एक तर क्रेज
दुसरें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसत भुरग्यांक पळय जी एक स्पिडीची एक हें आयल्या म्हणजे प्रत्येक कडेन स्पीड लायफाक जी स्पीड जाय म्हणटात तो पळय हें आयला तो रस्त्यार आनी आमचे रस्ते बाबा त्या स्पिडीक कॅटर करपाच्या लायकीचे आसात काय कितें कितल्योश्योच नव्यो बायक्स आयल्यात ह्यो इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे जे रस्ते आसात नॅशनल स्टँडर्डाचे जे रस्ते आसात त्या रस्त्यांचेर चलोवपाच्यो बायक्स ह्यो आमच्या गोंयचे रस्ते त्या बायक्सांक सुटेबल आसात काय कितें सो हाचो विचार जायना हाजे पालकय विचार करनात घेवन दिता आसतना आनीक सरकारय विचार करना की बाबा आमचे कडेन त्या स्टँडर्डाचे रस्ते आसात काय कितें ना जाल्यार आमी ती वाहनां आमच्या गोंया भितर चलोवपाक दिवची नात सो ती स्पीड म्हणटात ती जी आमच्या हातूंत भितर आयली न्ही लायफा भितर आमच्या पर्सनॅलिटी भितर आमच्या एकूणच लायफस्टायली भितर म्हाका दिसता ती रस्त्याचेरय बी तीच आमी फुडें व्हरतात तुम्ही सर एक विशय काढला तो इंजिनियर दिलीप बाब म्हाका मुद्दाम तुम्ही इंजिनियरींग टच केल्लें आनीक अनंत अग्नी बाबान बरें सांगलें की ही जी स्पीड आसा ती त्या स्पीडीक केटर करपाची आमच्या रस्त्यांची ताक आसा काय कितें आनी तुमी इंजिनियरींग म्हळ्यार रस्त्याची कितें कारण हांव सामान्य भाशेन भितर आमच्या लोकांक सांगात की आमी जनरली म्हणटात की रस्तो सारको ना हें टर्न अशें आहा की हाजेर एक्सिडेंट जावपाचे गाडी कंट्रोलाकच येना अशें आमी खुबश्यो गजाली वेगवेगळ्या रस्त्या वयल्यान वतना आमी उलयतात नेमकें इंजिनियरींग म्हळ्यार कितें आनी ह्या इंजिनियरिंगा लागून एक्सिडेंट कशे जातात एक भाग जो सरान सांगलो जो आमची चुकीन जाता किंवा आमच्या मस्तीन जाता दुसरो वो रस्त्याक लागून जाता तो कसो रस्ते जेन्ना इंजिनियर डिझायन करता न्ही ताणें एक लक्षांत दवरपाक जाय रोड शूड बी फॉरगिवींग रोड्स फॉरगिवींग म्हणजे कितें हो मनीस आसा हो मिस्टेकी करतलोच आनी तातूंत भितर आमचे जे लोक जे ड्रायव्हर्स आसा न्ही मॅक्झिमम ते कच्चे ड्रायव्हर्स आसा सगळे म्हणजे एक आमी म्हणटा कोंकणीन माकडाच्या हातान कोलती दिली लोडेड गन इन मंकीज हँड जाल्यार तो कितें करतलो तशी ती लायसनां आमचे कडेन आसा ती लोडेड गन ती सो हो भाग आसात तर आतां हो पॅचअप करपाक कावंटर करपाक इंजिनियरींग तर आमी वेवस्थीत केलें रोड फॉरगिवींग डिझायन केलें फॉरगिवींग म्हणजे कितें तर जेन्ना रोड तर तुमी पळयशात न्ही जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जाता हॉट मिक्सिंगा बरोबर ताजे बाकीचे अलायड आयटम आसता रोड सेफ्टी इंजिनियरींग म्हणून भाग आसता आनी बाकीचे क्रिटिकल पॉयंट्स आसता जशे की बँकींग एंगल म्हणजे कितें रस्तो जेन्ना जे टर्न्स आसता आनी कितें आसता थंय तुजी गाडयेचे तुवें स्टेरिंगाचो हात सुद्दां सोडले जाल्यार गाडी ऑटोमॅटीक ती टर्न घेवपाक जाय हेका म्हणटा बँकींग एंगल हे क्रिटिकली इंजिनियरांनी पळोवपाक जाय हें सारकें आसा काय ना तें आनी जो रोड सेफ्टी इंजिनियरींग पार्ट आसा हो खूब म्हत्वाचो पार्ट आसा हांगा तुमकां हांव एक एग्जांपल दिवपाक पळयतां 2 दिसां पयलो जो धवळे एक्सिडेंट जालो एक चलयेचो जीव गेलो तेज्या आदल्या दिसाक जवळ जवळ दनपारां 12:30 हांव त्या कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी टॅक्निकल असिस्टंट हांकां मेळ्ळो आनी हांकां सांगलें हांवें सर हो बोरी सर्कल धरून तुमचो खोल्ले पर्यंत रस्तो हॉट मिक्स करून तुमी सोडून दिला तेजेर तुमी लायनी मारूना सायनेजीस लावना म्हणजे तेजेर रोड सेफ्टी इंजिनियरींग हें करूना आनी ह्यो लायनी बी ज्यो आसा न्ही सायनबोर्ड लायनी ते एक सायकोलॉजिकल ब्रेक कसो एक्ट करता म्हणजे सपोज हांव गाडी चलयतां आनी हांव गाडी चलयतां म्हाजे धुंदीन हांव लेफ्ट रायट खंयी चल्लो तेन्ना फुडली गाडी येता आनी म्हाका जर मदीं लायन दिसली कंटिन्युअस जाल्यार म्हाका कळटा की बाबा हांव दुसऱ्याच्या डोमेनान आसा हांव म्हाका सेफ जावंक हांव म्हाजे सायडीक येता पूण ती लायन आसपाक जाय थंय ह्यो अशें करतात इंजिनियर हे आमची जी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसा गव्हर्मेंट सिस्टम आसा टेंडर काडप समजा एक करोडाचो टेंडर केलो तो बेजिकली हॉट मिक्साचो आसता आनी तेजेर जे रोड सेफ्टी इंजिनियरींग आसता सायनबोर्ड म्हणा रोड मार्कींग म्हणा त्या रिफ्लेक्टर म्हणा हे एक थोडे 10 लाखाचे 8-10 लाखाचे आसता तर कॉन्ट्रॅक्टराचो फोकस कितें आसता ते हॉट मिक्सिंग कंप्लीट मारप आनी ते हॉट मिक्सिंग मारून आपल्या बील घालप आनी तितूनच्यान 90 लाख घेवप 90 लाख घेतले तातूंत तेजे प्रॉफीट सगळें घेतलें ताणें जालें आतां ते 10 लाख उरल्या न्ही जो इम्पॉर्टंट पार्ट उरला तेका तेजी इंट्रस्ट ना म्हणजे एक मर्सडीज गाडी ब्रेका शिवाय रस्त्यार सोडून दिवप हो भाग गोंयार चल्लेलो आसा हे इंजिनियरींग हो सपोज हेजेर फोकस दवरीत न्ही जाल्यार खुबशे एक्सिडेंट कमी जातले हे कित्याक जाता हाजेर आमी येवया बट अगदी सर म्हाका एक मुद्दो विचारपाक तो तुमी पालकांचो मुद्दो काडलो की पालक काडटात गाडये दितात म्हणून हो आस्पेक्ट कितलो इम्पॉर्टंट कारण एज पेरंट्स कारण तुमी एक शिक्षकय बी
एज पेरंट्स आमचे कितें चुकता? खूप महत्वाचो विषय प्रमोद बाब. आम्ही मार्ग ट्रस्टान आणि खेरीतपणान गुरुनाथ बाब केळेकारांनी ते खूप अस्वस्थ जाताले. कोणी अपघात घडलो आणि कोणाक मरण आयलें जाल्यार गोंयांतल्या जवळ 80,000 स्टुडंटां कडेन पावपाचो तांणी प्रयत्न केलो मार्ग ट्रस्टांतल्यान. आनीक भुरग्यां कडेन पावन भुरग्यांक हें करप, अवेर करप, भुरग्यांक शिक्षीत करप आनी तांच्या माध्यमांतल्यान पालक, तांचे शेजारी, परिवार, परिसर हांकां हें करप आनी खूब फायदो आमकां ताचो जालो. जेन्ना स्वताक एक पालक शाळेंत भुरग्याक पावपाक येतना आपले 3 भुरग्यांक आनी बरोबर शेजारच्या 2 भुरग्यांक बायकाचेर बसोवन हाडटा तेन्ना भुरग्याक कळटा की बाबा हे कायदे म्हणटा ते मोडपाचेच. सो हांगच्यान पालकत्वाची जबाबदारी सुरू जाता, पालकांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीची सुरवात जाता. जेन्ना पालक स्वता भुरगे सायडीक बशिल्ले कडेन कायदो मोडटा तेन्ना भुरग्याक दिसता की बाबा जर मोडटा, पप्पा जर मोडटा, मम्मी जर रूल मोडटा जाल्यार हें तशेंच आसतलें, कारण तांकां तशें शिक्षण नासता. आनी म्हणून आनी मागीर थंयच्यान जें फुडें सुरू जाता खंय तरी मागीर एक क्रेज म्हणून म्हाका बायक घेवन दी म्हणटा तो हट्ट. आनी आयचें पालकत्व भुरग्यांक जाय तें दिवप हें पालकत्व अशे तरेची एक व्याख्या जाल्या. हातूंत भितर भुरग्यांची शारिरीक क्षमताय तयार जावचे पयलीं, डिसिजन मेकिंग, क्विक डिसिजन मेकिंग हें स्कील कॅपेसिटी तयार जावचे पयलीं तांच्या हातान मार्ग्यो आनी ज्यो स्पिडी व्हेकल्स आसात त्यो तांचे कडेन बाबा पेलपाची कॅपेसिटी आसा काय ना हाचो विचार जायनासतना मागलें भुरग्यान चल तांकां हॅपी करपाक जाय म्हणून दिलें अशे तरेचें पालकत्व आयज आमकां दिश्टी पडटा, जें खूब धोक्याचें. दिलीप बाब, तो मुद्दो की एक म्हळ्यार जशें तुमी म्हळें की लायसन्सा म्हळ्यार लोडेड गन कशें म्हणून, जे तुमी आतां त्यो बायक्स म्हळ्यारय लोडेड गन्स जाल्यार जशें अग्निबाबान सांगलें. म्हाका एक गजाल की इंजिनियरींग जेन्ना आमी म्हणटात आनी आमचे कडेन एक डिपार्टमेंट आसा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, जातूंतल्या इंजिनियरांचें काम एटलिस्ट रोड डिपार्टमेंटांतल्या की हें सगळें सारकें जालां, हें सगळें टॅक्निकली बरोबर जालां आनी हातूंत भितर सगळे सेफ्टी स्टँडर्ड्स मेंटेन जाल्यात हें पळोवप हेंच तांचें काम न्ही. मागीर तें काम कित्याक जायना? बरोबर. हांवें गोंयान PWDची 9 डिविजनां आसा रोड्साची. सो हायवे रोड्स आनी इंटरनल रोड्स आनी 3 हायवे. हे प्रत्येक इंजिनियरांक गेले हांव 5-7 वर्सां हांव इंडिविज्युअली मेळटा आनी तांच्या वांगडा हांव 15-15 मिनटां टायम स्पेंड करून हें उलोवपाक प्रयत्न करता. पूण म्हाका कितें दिसता फुडल्यांच्यान तांकां इंट्रस्ट ना एक भाग, दुसरो मागीर ते ट्रान्सफर जायत रावता, रिटायर जायत रावता, ही कंटिन्युटी उरना. हें हांव तुमकां हांगा दाखोवपाक सोदता एक स्टँडर्ड. हो एक स्टँडर्ड हेका म्हणटा IRC 35 म्हणजे रस्त्यार लायनी कश्यो आसपाक जाय, कितले तरेच्यो आसपाक हो सांगता. हो स्टँडर्ड आसा, सायनेजीस आसा त्यो कश्यो आसपाक जायो हो IRC 67 सांगता. आनी जेन्ना रस्त्याचेर काम चलता थंय कसली हे प्रिकॉशन घेवपाक जाय कशें तो हो वर्क झोन स्टँडर्ड सांगता. तर इंजिनियरांनी तर हे तिनूय स्टँडर्ड 50% सुद्दां एप्लाय केले, स्टडी केले आनी एप्लाय केले जाल्यार खुबशे एक्सिडेंट कमी जातले. पूण म्हाका दिसना की तेणी ह्या स्टँडर्डाचो अभ्यास केला ऑर ते कंटिन्युअस अभ्यास करता, कारण एंड प्रॉडक्ट जो आसता रस्त्यार तो स्टँडर्डा प्रमाणे दिसना. हांवें पर्सनली खूब लेटरां बरयल्या तांकां, PWDक लेटरां बरयल्या हांवें आनी तांकां तेंचे नदरेक हाडून दिलां की सारकें ना म्हणून हें, तरी तेजेर तेणी एक्शन घेवना. आतां जर पयशात तुमी पणजेच्यान तुमी पत्रादेवी पयशात न्ही जाल्यार इतल्यो सायनबोर्ड्स लायल्ले आसा, तेजो व्हॅल्यू पळयत जाल्यार ते करोडांनी जाता. पूण तुमी गाडी चलयता आसतना ते सायनबोर्ड तुमकां हेल्प करिना. हेल्प इन द सेन्स खंय तुका फ्लायओवराचेर वचपाक जाय, खंय सकयल वचपाक जाय, तेणें तुका डायरेक्शन तेज्या प्रमाणे तूं गाडी चलोवपाक शकना, कारण ते सगळे ताका एक स्पेसिफीक टर्म आसा, दे आर सेल्फ डिजायन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर, दे आर नॉट डिजायन बाय द इंजिनियर. कॉन्ट्रॅक्टरान आपले नॉलेजी प्रमाणे आपल्याक जाय तशें ते करून लायल्ले आसा म्हणून तेजो हें जायना. तेजेर भरपूर ह्या IRC 67 तुमकां जसो दाखयला न्ही हेजेर तेज्या ईच एंड एवरी पॉयंटाचेर हें घातलां, म्हणजे तेजी लेजिबिलिटी. तुमी बरें हें विचारलें की ही जी स्टँडर्ड्स आसात जी ऑलरेडी आसात ती जर 50% फॉलो केली आमचे एक्सिडेंटाचें प्रमाण देंवतलें म्हणून. सो सद्याक आमी कितली टक्के फॉलो करतात? सद्या ज्या प्रमाणे हांवें पळयलां आनी हांवें नोटीस करून हांव लेटरां बरयल्या ते पळयशी जाल्यार म्हाका तेजी टक्केवारी 10 सुद्दां दिसना. कारण आतां तुमी पळयशात न्ही हांगा खंय ओल्ड गोवा बायपास जो आसा चिंबल मागीर तो येवन मेळटा थंय एक येतना डेली पळयता हांव तो एक सायनबोर्ड ट्रायंगुलर सायनबोर्ड आसा आनी तेजेर 60 म्हणून बरयल्लें आसा. तर ट्रायंगुलर सायनबोर्ड कितें तो कॉशन दिता आमकां, कॉशनरी म्हळ्यार जस्ट कॉशन.
आनी दुसऱ्या रावंड सायनबोर्ड आसता ते मॅन्डेटरी म्हणटा, ताका कंपल्सरी म्हणटा. सो 60 हें कितें, यू मे फॉलो ऑर यू मे नॉट, ही कंपल्सरी. हांगा तुवें 60 स्पीड करपाकूच जाय. हांगा ट्रायंगुलराचेर 60 बरयल्लें आसा. त्या रोडान आमचो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर डेली यो वच करता, पूण ताणें तर एक दीस ते पळोवन एक फोन मारत, हो कोणें लायला, इमिजिएटली कार्ड चेंज कर म्हणत जाता. तो कितलेशीच वर्सां बोर्ड आसा, हांवें लेटरांय बरयला तरी एक्शन जायना. खंय खंय ट्रायंगुलर बोर्डाचेर बरयल्लें आसा एंड ऑफ स्पीड लिमीट, परत एंड ऑफ स्पीड लिमीट रावंड आसता, आनी इंग्लिशीन बरयलां. भायल्या राज्यांतल्यान जे खुबशे ड्रायव्हर येता तांकां इंग्लीश वाचूंक कळटा काय, एंड ऑफ स्पीड लिमीट स्टार्ट्स. हेका सायन लँग्वेज आसा, ती सायन लँग्वेज फॉलो करपाक जाय, ती जावं. सो सगळे टोटल नेग्लिजन्स. तुम्ही म्हणटा जी स्टँडर्ड्स आसात ती 10% सुद्दां आमी फॉलो करनात, आनी जी करतात ती आरत्याची परती करून उडयल्या. हय हय, तुमी पयशात न्ही जाल्यार एक रस्तो जेन्ना आमी प्लॅनिंग करता, हो रस्तो जावपाक तेजी पयली सर्वे जावपाक जाय. खंय कसले सायनबोर्ड येवपाक जाय, खंय कितें येवपाक जाय, ही इंजिनियरान सर्वे करपाक जाय. ही सर्वे करिना इंजिनियर. ही सर्वे करिना म्हणून कशें कळटा, तुमी एक टेंडर ओपन करून पळयलो, तेजो BOQ पळयलो न्ही, जाल्यार तेजेर रँडमली हांगा 500 सायनबोर्ड जाय म्हणून घालप तेजेर. हे 500 हो कशें डिसायड करता, तेका एक 10 कोटीचो एस्टिमेट करपाक जायो. 10 कोटीन तो पळयता हॉट मिक्सिंग, हांगच्यान म्हापसा 10 किलोमिटर पर पळयता तो, तेजो व्हॅल्यू काडटा तो, आनी उरलेल्या पयशांचे ताका कितें थोडे सायनबोर्ड, थोडे रिफ्लेक्टर, थोडे घालपाक जाय न्ही, तो डिवायड बाय, तो एमावंट डिवायड बाय करता, घालता. आनी जेन्ना कोण कॉन्ट्रॅक्टर हे टेंडर घेता, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय खबर आसना कसलें लावप आनी खंय लावप तें. तो म्हणटा चल लायत चल रे, लेफ्ट रायट टर्न लायत चल, कितले आसा 100 आसा मरे, कर रे, लाय रे. असो कॅज्युअल एप्रोच आसा, हो कॅज्युअल एटिट्यूड जाला. प्रभू एकच हांव ऍड करता, आमी फक्त इंजिनियरांक रस्त्याच्या दुर्दर्शे खातीर रिस्पॉन्सिबल धरतले काय कितें. पंचायत लेवलांचेर कमिटी असतात, कितले पंचायत लेवला वयले कमिटी हे आसात लागणुकेन वावर करतात ह्या क्षेत्रां भितर. जेन्ना हॉट मिक्सिंग चलता त्या एरियेंतले ते कितले मेंबर्स जावं त्या पंचायतींतले जबाबदार नागरीक, पंच आसात, सरपंच आसात, रस्त्याचें काम चलता आसतना येवन थंय विचारतात इंजिनियराक, दाखय म्हाका बाबा स्टँडर्ड फॉलो केला काय ना. हे जायना. चुकून एखादे खंय तरी एक 4 कार्यकर्ते येतले आनी वचून थंय हाका इंजिनियराक विचारताले, दॅट इज रेअर, चुकून घडटा. पूण हें जावपाक जाय. गांवांनी ह्यो ज्यो कमिटी आसा पंचायत लेवलाचेर, पंचांनी सरपंचांनी येवन थंय रावपाक जाय. कारण आमी इंजिनियरांक हें दितले ब्लेम करताले, पण इंजिनियर फायनली आमकां खबर आसा की पॉलिटिकल लिडर्स जे आसा तांच्या हातांतले टू सम एक्सटेंट बावले म्हणून. सर एक मुद्दा, तिसरी ती म्हळ्यार एनफोर्समेंटाची. सर एक गजाल सांगात की एनफोर्समेंटाच्या बाबतींत आमचे खातीर तो ट्रॅफिक पुलीस जो रस्त्याचेर रावला तो म्हळ्यार आमचे खातीर सद्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जाला. ही आमची व्हडल्यान ट्रेजडी आसपाक शकना. जें कितें चुकता तें ताजे माथ्यार व्हरून घालता आमी. एनफोर्समेंट आमचो सारको जाता असो दिसता. जायना, आनी ताका जबाबदार आमी नागरीक. हांव 2-3 एग्जांपल सांगता. पयली गजाल म्हळ्यार हांव खंयचे तरी वाटेन मुखार वता आनीक थंय RTO रावला ऑर ट्रॅफिक पुलीस रावला, आनीक मुखावयल्यान एक हेल्मेट घालनासतना बायक चलोवन कोण तरी येता. हांव लायट पेटोवन वा म्हजे तकलेक हात लावन ताका करू करता की थंय पुलीस आसा म्हणून. कित्याक करपाक जाय आमी, म्हणजे हांव काय तो मोडटा वयल्यान मुखावयल्यान येतल्याक हांव सादूर करता, पडूनय ताका एक 4-5 फावटी तालाव आनी ताका कळून दी की आपल्याक ना हेल्मेट घालपाक जाय. आमी हेल्मेट घालता दवरतात हाताक, आनी पुलीस दिसल्यार म्हणजे कितें हात सांबाळपा खातीर काय आमची तकली सांबाळपा खातीर काय बोल्सांतले फायनीक पडपी 200-300 रुपया सांबाळपा खातीर, हें आमी विचार करपाक जाय. दुसरी गजाल, गोंयांत पळय ट्रॅफिक पुलीस जो आसा आनीक वाहनां जी आसात, वाहनां जवळ 15,50,000 15.5 लाख वाहनां आसात गोंया भितर. 16 लाख पॉप्युलेशन जर धरलें जाल्यार प्रत्येक मनशा फाटल्यान एक वाहन आसा. आनी ट्रॅफिक पुलीस आमचे कडेन कितले आहात, म्हाका दिसता एका व्हेहिकला फाटल्यान एका ट्रॅफिक पुलिसा फाटल्यान जवळ 2,000 व्हेहिकलां हें प्रोपोर्शन आसा. अंडर 17 वर्ल्ड कप चलतालो, सगळे ट्रॅफिक पुलीस थंय आशिल्ले. VIP आहेत सगळे, एअरपोर्ट टू पणजे ट्रॅफिक पुलीस थंय डिप्लॉय केल्ले आसतात. आनी एक्चुअली जंय ट्रॅफिक पुलीस आसपाक जाय थंय ते आसनात. आनी तिसरी गजाल म्हत्वाची की ट्रॅफिक पुलिसांचें काम हें फायन दिवपाचें, चलन दिवपाचेंच, पण ते अभिमानान न्ही. पोरून 10 रुपया चलनाच्या फॉर्माक कलेक्ट केल्ले, ह्या वर्साक 12 रुपया जमयले म्हणून. रेव्हेन्यू जनरेशन एक्सरसाइज न्ही ती. एक्झॅक्टली. आनी तो अभिमान न्ही, कमी जावपाक जाय चलनाचो अमावंट. आनीक चलनांतल्यान आयिल्ल्या फंडांतल्यान 50% ऑफ द अमावंट शूड बी स्पेंट ऑन द एज्युकेशन, ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड, रोड कल्चर रिलेटेड एज्युकेशन. सादी एक एक्झाम्पल दिता. आमी अटल सेतूचेर 2 व्हिलर्स अलाउड नात,
अटल सेतूच्या दुसरे वटेन रावता पुलीस आणि मोस्टली जे टुरिस्ट जांकां खबर ना की नॉट अलाउड म्हणून टू व्हिलर्स तांकां हेवटेन रावन तालाव मारतात हांव म्हणटा हेवटेन रावन तालाव मारचे परस तेवटेन रावन जर टू व्हिलर भितर पयलींच सांगात की हांगा अलाउड ना म्हणून. एक्झॅक्टली कारण खूप फावटी आम्ही पळयलां की पुलिसांक पळोवन रॉंग वेतल्यान टू व्हिलर्स परत वतात. मग दोन गुन्यांव एक तर रॉंग वेतल्या तूं पुलाचेर आयला म्हणटात तो आणि त्या पुलाचेरय तूं रॉंग वेन वता म्हणटात तो. सो तेवटेन रावनूच जर तूं सादूर जर केलो टू व्हिलर्सांक पर्टिक्युलरली टुरिस्टांक काम भागूं येता. दिलीप बाब बरे मुद्दे मारले अगदी सरान. एनफोर्समेंटाच्या बाबतींत आमगेलें कशें चल्लां? जशें अग्नी सरान सांगलें न्ही व्हेकल टू पुलीस रेशियो हो जेन्ना 1000 ते 2000 व्हेकला फाटल्यान एक पुलीस पडटा हें हांवें तेंचे कडेन जेन्ना SP DYSP कडेन डिस्कस केला म्हाका अवॉर्ड डेटा मेळ्ळा. सो हे तांकां एक चॅलेंजींग टास्क आसा हो. पूण दुसरे पयशे जाल्यार न्ही तेंचे त्या म्हाज्या मतान ते फेरली बरें काम करता पुलीस. जे रेगुलेशन म्हणत जाल्यार एनफोर्समेंट बरें काम करता. पण तांकां आमी हें करपाक जाय. तेणी वॉयलेशनाचें लिस्ट पयशे न्ही जाल्यार एक व्हडलें लिस्ट आसा. वॉयलेशनाचें लिस्ट हेल्मेटाचेर सामून सीट बेल्टाचेर तें थांबना. व्हडलें लिस्ट आसा. एनफोर्समेंट करतना आमी करपाक जाय इट इज अ वे ऑफ लर्निंग. म्हणजे एका कॉर्नराचेर हांवें केन्नाय गाडी थारयल्या टर्नाचेर थारयल्या आनी म्हाका चलन पडलें 1000 रुपया हांवें फायन केलें कित्याक हांव शिकता की नेक्स्ट टायम बाबा टर्नार थारप ना. एक झेब्रा क्रॉसिंग आसा हांवें झेब्रा क्रॉसिंगाच्या जस्ट बिफोर झेब्रा क्रॉसिंगाचेर दवरुना जस्ट बिफोर दवरल्या तरी म्हाका चलन पडलें. जाल्यार म्हाका कळपाक जाय 5 मिटर पर्यंत तो चलन पडपाक शकता आनी तेजे नंतर एक मिटर पडपाक शकता. ह्यो लर्निंग ह्यो शिकप आमकां ड्रायव्हिंग स्कुलान जावपाक जाय आशिल्लें आनी RTO इन्स्पेक्टरान लायसन दितना काडपाक जाय आशिल्लें विचारपाक आशिल्लें पूण तेणी करुना. आतां एटलिस्ट थ्रू एनफोर्समेंट तरी शिकयात हे लोकांक. सो असो यूज करूं येता एनफोर्समेंटाचो. पूण कम्पेर्ड टू पयले 2 E आसा एज्युकेशन आनी इंजिनियरींग. जो एज्युकेशन RTOचेर ओनर्स आसा आनी PWDचेर इंजिनियरींग हेज्या पेक्षा म्हाका दिसता एनफोर्समेंट पुलीस डिपार्टमेंट इज डुईंग मच मोर एक्टिव्ह म्हणटात. मच मोर एक्टिव्ह एंड डुईंग बेटर. एक असा विषय म्हणटा तालावाचो. आता तालाव आमची सगळ्या खातीर म्हाका एक ते बरी गजाल दिसता की तुमी सर बरें म्हळें की आमी हेल्मेट पुलिसा खातीर घालतात की आमचे तकले खातीर घालतात हो प्रश्न पडपाचो. तालाव म्हणलो की अवर होल रोड सेफ्टी कम्स डावन ऑन वन वर्ड तालाव. हो तालाव वाडटगीर तरी आमी मातशें सुदारल्यात दिलीप बाब काय सुदारना? बिलकुल सुदारूना. बिलकुल म्हणजे बिलकुल. म्हणजे सरकारा दिसतालें की 100 रुपयाची 1000 रुपये केले की वायलेशन्स कमी जातली म्हण. जालें आमची ना बिलकुल ना. बिलकुल ना. कारण म्हाका एकदम तूं विचारना फुडें हांव जंप जालो कारण हांवें नोटीस करता ते जेन्ना वाडल्या तेन्नाच्यान बिलकुल वाडूना. कित्याक खबर ना म्हाका गोंयकारांनी तशेंच ट्युरिस्टांनी गोवा पुलिसांक ग्रांटेड घेतल्या सामकें ग्रांटेड घेतल्या आनी ते तेंच्या कसलो कॉन्फिडन्स आसा तांकां की ते पुलिसांक मॅनेज करपाक शकता काय कितें अशें ट्रिपल सीट हायवेचेर कशें वचपाक शकता कोण हायवेचेर खंय तुका एनी पॉसिबिलिटी पुलीस मेळपाचो आसा. सो गरज आसा पुलिसांची जे पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर चिंतन करपाचें आनी बाबा कशें पेट्रोलिंग करुया काय एका जाग्यार रावुया पेट्रोलिंग करुया जाल्यार टॅक्नोलॉजी वाडोवया काय परत बॅक टू हेजेर या आमी ट्रॅफिक सेंटिनलाचेर या मे बी विदावट कॅश जो अवॉर्ड दितालो अवॉर्ड दिनासतना या कितें तरी ताका रिफॉर्म्स जाय ट्रॅफिक एनफोर्समेंटाक रिफॉर्म्स जाय. अग्री सर तुमी ह्या तालावा कडेन कशें पळयतात? तलावा कडेन जशें तुमी म्हणलें की 100चो तलाव 1000 केलो सरकाराक दिसतालें की 1000 डिफॉल्टरांची संख्या 100चेर येतली म्हणून. पूण तशें जालें ना. हांव तलावाक जोडून आनी एक गजाल सांगता की आतां सगळें तांगेलें त्या मशिनाचेर जाता आनी जेन्ना तलाव पडटा तेन्ना हांव सॉफ्टवेरांक तांच्या ऑटोमॅटीक तुवें जो कितें गुन्यांव केला कायदो मोडला तो थंय नोट जाता रेकॉर्ड जाता आनी तूं जेन्ना तुगेलें व्हेकल विकता तेन्ना सगळ्यो गजाली किंवा तुजे लायसन्साची जेन्ना सो म्हाका दिसता की आफ्टर सर्टेन तुका तुवें हें केले उपरांत कायदो मोडले उपरांत तुजें लायसन हें जावपाक जाय सस्पेंड जावपाक जाय. सो जेन्ना तें जातलें पयशे कितें जाला पयशे सगळ्यां कडेन आसात. हांव टिचर हांव जाणा की कांय कडेन अशे लोक आसात की धरया 100 रुपया तालाव म्हजे कडेन 500ची नोट आहा उरिल्ली 400 दवर तुजे कडेन हांव आनी फुडले खेपे कायदो मोडटलो तेन्ना ते हें मायनस करून घेतले जालें. इतली मेंटलिटीचेर पावल्यात. सो तालावान भागचें ना लायसन सस्पेंड करचें पडटलें आनीक तें सर्टेन पिरियड सस्पेंड केले उपरांत मागीर परत तूं तशे तरेन तें जावचें पडटलें. एक दिलीप बाबान सर मुद्दो काडलो तो म्हळ्यार टॅक्नोलॉजीचो. आमची सध्या परिस्थिती अशी आहा की सगळे कडेन CCTV आसात पूण ते CCTVची फीड तुगेले पुलिसेक मेळना कारण की ताका इंटरनेट कनेक्शन ना.
असो हे तुमचे रोड सेफ्टी बाबतीत जालें की आमी ट्रायंग्युलर बोर्डाचेर जे रावंड बोर्डाचेर मारपा आशिल्लें तें मारतात ती तसली परिस्थिती जाली आमची. तुमकां दिसता की टॅक्नॉलॉजी लागून कारण जशें तांणी म्हळें की एकदां आमकां दिसता की पुलिसांक आमी ग्रांटेड धरतात काय कितें किंवा रस्त्यार राविल्ल्या पुलिसांक आमी तितली म्हत्व दितात काय कितें. टॅक्नॉलॉजीच्या बाबतींत जर वापर जालो की जर कोण सिग्नल मोडून वता आनी हें जर त्या CCTV कॅमेराचेर कॅच जालें की डायरेक्ट घरा कडेन पावपाक जाय चलन आनी अमकी इतली चलनां पावली की मागीर लायसन्स सस्पेन्शन धरून सगळी कारवाय जावपाक जाय. हें केल्यार तरी आमी सुदारतले अशें दिसता. टू सम एक्सटेंट सुदारपाक शकता आनी टॅक्नॉलॉजीचो यूज जावपाकच जाय. कॅमेरा लायले ते शोभेचे बावलीन जावपाक जायना. सादी एक गजाल सांगता म्हणजे 2 गजाली आसतात, एक कायद्याचो भाग आनी एक मानसिकतायेचो भाग. आतां ज्यो नव्यो गाडयो आयल्यात सगळ्यांक सेन्सर आसा. सर्टेन स्पीड लिमीट सपोज त्या रस्त्याचेर क्रॉस केलें जाल्यार ऑटोमॅटीक बीप जाता. आमकां कळटा की हांवें क्रॉस्ड स्पीड लिमीट म्हणून. कितले जाण स्पीड लिमीट एक्सलेटरावेलो पांय वयर काडटात, कोण काडनात. सो म्हाका दिसता हो भाग आसाच. कॅमेरा येवचे, टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जाल्या, तातूंतल्यान एनफोर्समेंट आनी थ्रू दॅट बरीचशी रिस्ट्रिक्शन्स हें जावचेंच. पण म्हत्वाची जी आसा ती मानसिकताय. जो पर्यंत मानसिकताय बदलची ना तो पर्यंत रस्त्यावेले अपघात कमी जावचे ना. फायनल दिलीप बाब, टॅक्नॉलॉजी लागून तुमकां दिसता की डिटरंट येवपाक शकता? येवपाक शकता. जशें एक आतां फी चलनूय वाडलेलें आसा न्ही, सो कंटिन्युअस एक येत जाल्यार जावपाक शकता खंय तरी 1 पिंच 2 पिंच 3 पिंच बसलो. तेच्या बरोबर अग्निबाबान सांगलां तशें हांवें एक हांगा सजेशन दिवपाक पळयता गव्हर्मेंटाक. पयलो जो चलन पडलो न्ही कोणाकूय, ताका पयलो एलोंग वीथ चलन ताका एक 40 पुलीस स्टेशनार बसोवपाचो आनी 45 मिनिट्स ताका एज्युकेशन हें दिवपाचें. आनी दुसरो चलन पडलो ताका एक 2 वरां बसोवपाचो. तिसरो चलन पडलो एलोंग वीथ फायन आनी एलोंग वीथ सस्पेन्शन ताका एक हाफ डे ताका हें दिवपाचें. कारण कशें आसा, उजो पेटला, 2 गोश्टी आसा. उजो पालोवप एक आनी उजो फुडें आनीक पेटपाक जाय. हय, म्हणजे फुडें लायसनां दिता आसतना सारकी रायट मनशांक दिवप आनी ज्या ऑलरेडी दिल्ली आसा न्ही कच्च्या लोकांक तांकां सुद्दां. हय, एक सुप्रीम कोर्टाचें तुमकां हें दाखयता हांव. सुप्रीम कोर्टाचो एक हें आसा पळय हांगा पिटिशन आसा, रिट पिटिशन 215/2015 पिटिशन आसा. तो क्लियरली कितें म्हणटा, हांवें हायलायटर मारला हांगा, की मियरली बेस्ड ऑन द व्हेकल मॅन्युअरिंग, म्हणजे तुका क्लच ब्रेक स्टेरिंग कळटा हेजेर तुका लायसन दिवप ना. जर गाडी कळटा न्ही, हय, हेजो अर्थ न्ही. तुका सगळ्यो सायनेजीस कळपाक जाय, रोड मार्कींग कळपाक, रुल्स ऑफ द रोड कळपाक. म्हणजे एका तूं जंक्शनाचेर पावलो, कोणें थांबप, कोणें वचप हें कळपाक जाय. जर साद्या भाशेन सांगपाक जाल्यार हातांक बॅट धरून बॉल मारपाक कळटा मागीर क्रिकेट कळटा असाय ना. क्रिकेटीचे रूलय कळपाक जाय आनी असल्याच मनशांक लायसन मेळपाक जाय. आनी एक खेदाची गोश्ट म्हणल्यार हें सगळें बरोबर आसा. आतां आमची RTO म्हाका दिसता 10-12 RTO ऑफिसां आसा. एका तरी RTO ऑफिसान टेस्टिंग ट्रॅक आसा काय थंय. म्हणजे हे खंय पळयतलो तो एक जंक्शन आसा थंय RTO ऑफिसर पळयतलो, तो कितें करता, स्टार्ट मार, फुडें घे, फाटीं घे, हें घे तुजें लायसन. हो एक टेस्टिंग ट्रॅक इमिजिएटली करपाक जाय. आमकां जर बॅटाक जर बॉल लावपाक कळटा आमी ताका क्रिकेटर म्हणटात. एक्झॅक्टली. ताका ते क्रिकेटीचे रूल कळटात काय ना हें सुद्दां आमी पळोवपाक वचनात. म्हाका दिसता आज एकूच आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी हो एका दिसान सोंपना, हो आमकां करत रावचो पडटलो. त्या खातीर आमी आज पयलीं 3 ईचेर उलयले. एमर्जन्सीच्या बाबतींत जेन्ना एमर्जन्सी जाता तेन्ना ती एमर्जन्सी आसता. पूण ह्यो ज्यो 3 ईस आसा जाची सुरवात ते लायसन दिवपा मेरेन ते रस्त्याचेर कसल्यो सायनेजीस आसात आनी त्यो सारक्यो आसात काय कितें इतल्या मेरेन पावता तेन्ना प्रत्येक लेवलाचेर एज अ सिस्टम, एज अ समाज आनी एज हांव पेरंट्स म्हणटा एकाच कारणा खातीर की अल्टिमेटली तो हातूंत भितर संस्कारांचोय खूब व्हडलो भाग आसा. ह्या प्रत्येक लेवलाचेर आमी कशे अपयशी थारल्यात हें आमकां दिसता. आनी हातूंतल्यो चडश्यो गजाली जशें सरान सांगलें मानसिकतेंतल्यान ज्यो तयार जातात त्यो जर आमी जाग्यार घाल्यो जाल्यारूय म्हाका दिसता 50% एक्सिडेंट थंय कमी जातले. उरिल्ले 50% आमी एक एक करून वेवस्थेंतल्यान कंट्रोलान हाडपाक शकतले. 0 जावची ना हें म्हाका दिसता सगळेच मान्य करतात. पण ते 0 जायना म्हणजे 100 आसपाची गरज ना. इतलेंच सांगता, थांबता. अग्नी सर, दिलीप बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन दीस पॅनल. पळयत रावात पुढे. नमस्कार.